राज्यात 1 जून ते 26 ऑगस्ट मेरेन 99.6 इंच पावसाची नोंद जाल्या। लागीं आता पावस शेकडो हुप्पाच्या वाटेर आसा। सगळ्यांत चड पावस धारबांदोडा, वाळपय आनी सांग्यार पडला। फुडले 2 दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। ताका लागून हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला। 1 जून ते 26 ऑगस्ट मेरेन पावसाची जाल्ली नोंद। म्हापसा 84.60, पेडण्यां 95.55, पणजे 82.18, पोन्नेगोय 93.85, सांखळे 101.6, वाळपय 129.60, फोंडे 105.70, काणकोण 95.38, दाबोळे 71.55, मडगांव 82.94, मुरगांव 68.63, केप्यां 121.9, सांग्यां 129.23 आणि धारबांदोडा 132.72 पावसाची नोंद जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।